लोकसभेच्या पटल्यार दिल्ल्या उत्तरात परराष्ट्र मंत्रालय सांगता की फाटल्या 3 वर्सां सावन ज्या गोंयकारांक पोर्तुगालाचें नागरिकत्व मेळ्ळां अशा 2000 लोकांनी आपलो भारतीय पासापोर्त जमा करपा खातीर अर्ज पणजेच्या प्रादेशीक पासापोर्त कार्यालयात दाखल केला। जाल्यार 144 भारतीय पासापोर्त पणजेच्या प्रादेशीक कार्यालयान रद्द केल्यात। पासापोर्त कायदो 1967 आनी नागरिकत्व कायदो 1955 हाच्यातल्यो तरतुदीक पाळो दिवन ही कारवाय केल्या अशें परराष्ट्र मंत्रालयान सांगलां। कार्तांव जे सिदाजांव ह्या तरतुदी वरवीं जे लोक 1961 पयलीं गोंयांत जल्माक आयल्यात ते पोर्तुगीज नागरीक म्हूण नोंद आसात। तांची भुरगीं जांकां पोर्तुगीज पासापोर्त जाय ते आपल्या मायपायच्या आदारार आपलो जल्म पोर्तुगीजांत दाखल करून पोर्तुगीज नागरिकत्व मेळोवपाक शकतात। पूण पोर्तुगीज नागरिकत्व मेळयल्या उपरांत ह्या लोकांनी भारतीय नागरिकत्व सोडूंक ना। जेन्ना भारत सरकारान दोट्टी नागरिकत्वाचेर चाबूक मारलो तांकां आपल्या भारतीय नागरिकत्वार वगडावचें पडलें। परत भारतीय नागरिकत्व मेळोवपाक तांकां 12 भानगडी करच्यो पडटल्यो। पोर्तुगीज नागरिकत्व मेळ्ळ्या उपरांतच 2000 भारतीय पासापोर्त सुपूर्द करपाचे अर्ज आयल्यात। बऱ्याचशा जाणांनी अर्ज लेगीत करूंक ना तरी लेगीत तांचो पासापोर्त रद्द जाला। ते भायर 144 जे भारतीय पासापोर्त रद्द केल्यात ते ह्या अर्जा भितरले काय दोट्टी नागरिकत्वाच्या कारवायेंतले हाची स्पश्ट म्हायती मंत्रालयान दिवंक ना। भारतीय आनी पोर्तुगीज कायद्यांत सामकी स्पश्टता नासल्या कारणान हो घोळ परत जायत आसा काय कितें हो व्हडलो प्रश्न। गोमंतक टीव्ही खातीर चीफ रिपोर्टर समीप नार्वेकार।